गोंयांत गोरवांच्या गोठ्यांक आतां मार्गदर्शक तत्वां येतलीं. लोकांक खंय गोठ्यांचो त्रास जावंक लागला. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान ते खातीर समिती नेमल्या. समिती अभ्यास करून मंडळाक मार्गदर्शक रिपोर्ट दितली. मंडळाच्या पणजे जाल्ले बसकेंत हें थारलें. पर्यटनाच्या नदरेंतल्यान गोंयच्या दर्यावेळांचोय मंडळ अभ्यास करतले. दर्यावेळो टुरिजमाचो कितले मेरेन ताण घेवंक शकतात ताचो अभ्यास जातलो. ते शिवाय न्हंयांचेरूय असो रिपोर्ट करतले. गोंयांत गोरवां भरपूर, मात गोट्यांची वेवस्था सारकी ना. गोट्यांचो लोकांक उपद्रव जावंक लागला. कागाळी खंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळा मेरेन पावल्यात. The board has been receiving a lot of complaints regarding this cow shed. There are complaints that come from Navelin, they come from Shishini, there's complaints that come from Shikalin also. Shikalin, that is near the naval depot, from Lotoli. So we have proposed that we will put up some guidelines. For example, how the cow shed should be, what should be the area, what should be the flooring, how they take care of the cow dung, urine, composting, etc. So there is one particular board member called Mr. Shrikant Jamble, who right now handles the agricultural college at Savoy Vere. He is put in charge to finalize the guidelines and submit to the board for consideration. So that is on. गोंयच्यो दर्यावेळो टुरिजम आनी शेकांचो कितले मेरेन ताण घेवंक शकता ताचो अभ्यास जावपाचो आसा. गोंयच्या सगळ्या न्हंयांचोय असोच अभ्यास जातलो. What we thought is two points we discussed. One is that discussing whether can we have a common toilet facility that's on paid basis. The other point that came up for discussion is that maybe there may be too many shacks on the beaches. So the board decided to ask with NIO, National Institute of Oceanography, to study the carrying capacity of the beaches to understand really how many shacks could be ideally put up on a particular stretch of beach to manage whether it is to do with sewage management, with solid waste management. पेडण्या प्लास्टिक कोयराचो विलो लावपाचे प्रकल्पाकूय मंडळान NOC दिल्या. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी तुळशीदास च्यारी. पेडण्या न्हंयभाग 2 फामिली मदीं पेटले. केस्तांवांनी दोगांक सुरे लागले. एकलो JMCत आनी दुसरो म्हापशां जिल्लो हॉस्पिटलांत एडमीट आसा. मराठे आनी कुडव फामिली मदीं आत्र्या पयऱ्यान पेटत आसता. बुधवारा सांजे न्हंयभाग चॅक नाक्या लागसार तांचे पेटले. दोगां मराठेक बरोच मार लागला. कुडवाक मातसो. ताका म्हापशां जिल्लो हॉस्पिटलांत घाला. पुलिसांनी FIR घाल्या, मात अजून कोणाकूच भितर उडयल्लो ना. कंप्लेंट दिल्या त्यांची, सो पुलिसांनी तांकां अरेस्ट करपाचे. पयलीं झगडी जाल्ली आमची, सो काल तेंच्यांनी शिगम्याचो हें पळोवन आमकां भुरग्यांक सगळ्यांक मारले. आमच्या भावाक बी, भावाच्या चाकू मारला हांगा फाटल्यान चॉपर, आनी दुसऱ्या भावाक म्हाज्या हांगा तेच्या बॉटल बी फोडली तकलेर बी, आनी तो हांगा चाकूय मारले हांगा 2 तेका स्टिचीस पडल्यात. अशें भाव आमचो वचा आसलो वॅगनार घेवन, 2 जाण भाव. तांकां हांव थंय च्या घेवन गेल्लो दुकानार. तांकां आडयलें म्हणून हांव धांवन गेलो तर तेंच्यांनी डायरेक्ट अटॅक केलो. घरा कडसून बोवाळ जाता वयर गेलो आनी बार्रा कडेन थंय असो एकटे तेंच्या कडेन विचारूंक लागलो. तितल्यान म्हाजेर येवन दुसऱ्यान जाणो मारलो, म्हणजे लोखंडाची पट्टी मारली आनी तितल्यान हांव सकयल पडलो जमनीचेर. इतले मजगतीं म्हापशा करसवाड्यार राती एका बार्रान केस्तावाज जाली. गिरायक आनी वेटरां मदीं पयलीं वाद जालो. दुसरे गिरायक मदीं पडले तेन्ना तांचे पेटले. चंदन पाळणी म्हणटा ताचेर बियरीची बाटली मारली. पुलिसांनी चंदन पाळणी सयत सुमित फट्टे, रामकृष्ण ठाकूर आनी अभिषेक पाटकर ह्या 4गांक अटक केल्या. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे आनी दिनेश करपे. काणक्या म्हापशां विश्वाटी विश्वेश्वर शिवशंकर देवूळ 4थे फावट फोडलें. देवाच्यो चांदीच्यो वस्ती आनी बाकीचें सामान मेळून 1.5 लाखाचो मालवस फारायलो. त्या भायर आरमार, ग्रिल्स, दारां फोडून देवळाची वाट लायली. देवस्थानाचे कमिटीन पुलिसाक आपयले. पुलिसाच्या कुत्र्यान देवळाक प्रदक्षिणा घाल्यो. चोर येतात, देवूळ फोडटात, पुलीस चवकशी करतात. ही 4थी खेप. काणक्याचे हे देवूळ 4थे फावट फोडून चोरांनी देवळांतली फंड पेटी आनी आरमारींतलो मालवस फारायलो. दार फोडून चोर 1.5 लाखाचे सामान घेवन पळले. 3 कबाड आसले, 3 कबाडां फोडल्या. आमची फंडपेटी फोडल्या. चांदीचे गोणे आसले आमचे भितर, एक पालखेक आसता ते आमचे चोरून व्हेल्ले आसा. फंडपेटी फोडून पयशे आसले भितर चोरून, आनी नासधूस केल्ले आसा. फोडतोड करून जवळ जवळ 1.5 लाखाचे आमचे लुकसाण जाल्लें आसा. ही हांगा 4थे फावट चोरी जाल्लेली आसा. चोरटे रात हांगा देवूळ एक सायटीकूच आसल्या कारणान कोण हेचो फायदो घेवन ते भितून सरतात आनी चोरी करतात. चोरट्यांनी देवीचे प्रभावळ सादारण एक 5-1 लाखाचे प्रभावळ चोरून येयले. तेचे अजून कांय छडो लागोंक ना. पुलीस आपले इन्क्वायरी करतात, पूण अजून पर्यंत कांय चोरटे मेळोंक ना. कितले फावटी चोरी जाली? ही 4थी फावट आसा. पुलिसांचो डॉग स्क्वॉड आयलो. कुत्र्यांनी वास घेतलो आनी देवळा भोंवतणी शेतात पासयो मारून गेले. हे पयलीं 3 फावट हेच देवूळ फोडलां. पुलिसांच्या हाताक मात कोणूच लागना. आतांय खंय पुलीस चवकशी करतात. प्रुडंटा खातीर म्हापशेच्यान श्यामसुंदर फट्टे. घेवया एक विराम.